सगळ्या ग्रांद तोंड आनी उतरां विशीं आसात ते हांवें मागल्यात ओ म्हज्या देवा. म्हणजे देवान दुसरे वाटेन कीन हाचे बद्दल चड उलयला, तर हें चड म्हत्वाचें जावंक जाय. म्हाका दिसती पडटा उत्पत्तीच्या वर्सांनी ताची सुरवात जाली आमकां दिसून येता. देवान संवसार रचलो पोकोल आनी आकार नासतना. वर्स 1 and 2 मध्ये कितें जालें? ताणें गोंडोल रचूंक ना. म्हाका दिसता तें सोयतान पडलो आनी देवदूत पडले आनी संवसार पोकोल आनी आकार नासलोलो जालो आनी सगळ्याक फकत कालो गोंडोल आसलो. आनी 2 सुमारा पाटी हांवें हें देखलें, म्हणजे म्हाका हें मेळलें. आनी पवित्र आत्मो वाऱ्यार उफेत आसलो, तो रावता. आनी देवान सांगलें, उजवाड आसूं दी. आनी पवित्र आत्मान काम केलें. म्हाका दिसता पवित्र आत्मा आमचें जिवीत वयर उफेता, आमच्या जिविता वयर उफेता. म्हाका दिसता तुका देवदूतांची फौज आसा. तोर एकल्याक ती गोडयेक उपगोवल्यात, कारण तूं देवाचें उतर उलयतोस तेन्ना ते काम करतात. देवदूत देवाच्या उतराक पाल दितात. न्हय तारकार खिटखिट आनी गुणगुण तो ताका. चला गरज तुवें त्या देवदूतांक कामाक लागोंक. पवित्र आत्मो उफेता. सकाळी उठोन तुजे कडेन आसा तें सांगोन आनीकूय तें मागोंक फावना. उठ आनी देव म्हणटा तें म्हूण तें बदलूंक जाता. देवा थंय कांयच शक्य ना. तें कितें दिसता ती परवा ना, कितलो त्योम जालो ती परवा ना. देव आजून देवूच आसा. आनी हांव खंयच्याय देवस्पणी जमातांनी उत्तेजन दितात तें करूंक सोदिना. हें हांव सत मानता. म्हज्या जिवितान हांवें हें घडलेलें पळयलां. म्हज्या जिवितान एजिकियल 37 सर्वेस्पराचो हात म्हजे देंवलो आनी सर्वेस्परान म्हाका आपल्या आत्मान उबारून व्हेलो आनी एका फालक्या मध्ये दवरलो, हाडांनी भरलेल्या. ताचे मदल्यान सगळ्याक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्याच्या जमनीर खूब हाडां आसलीं आनी सारकीं सुकलोलीं. फकत हाडांच न्हय, पूण चड सुकलोलीं हाडां. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, ही हाडां जिवी जावंक शकता काय? चे परी देवान तुका म्हणूं येता, म्हज्या भुरग्या, तूं सत मानताय म्हज्यान हें बदलूंक जाता म्हूण? तूं सत मानताय म्हज्यान मेल्याक जीव दिवं येता म्हूण? तूं सत मानताय म्हज्यान आजुनूय लाजरसाक जिवो करूं येता म्हूण? कोणी गरज तुवें तुजो प्रश्न सांगूंक लाजरसाक आनी गरज तुवें वचन म्हणूंक तुका पुनर्जीवन मेळचें आसा. आमेन. तूं फोंडांतलो भायर येता, ती हाडां जिवंक शकता? परत ग्रांत उपकार करून पळोवया. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, ही हाडां जिवी जावंक शकता. हांवें म्हटलें, तें तूं जाणय सर्वेस्परा देवा, तूं जाणय. आनी हें म्हाका आवडटा. हाचेर मातशी नदर घाल. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडाचे संदेश दिवंक ताका सांग. ओ म्हजे माय, तांकां सांग सुकलेल्या हाडांनो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हाका दिसलें देवान आयज म्हज्या काळजान घातलें. तुजो हांव खूब त्योम जालो प्रवचन कोत्ता आनी तुजो न्हय जायतेच पावटी असल्यो घडण्यो हांव सांगता, कारण तो एक म्हत्वाचो तत्व. आनी हांवें चोत्रायन रावंक जाय चिंतून, तांणी तें आयकलां. आनी आयज दनपारां देवान म्हज्या काळजान घातलें. ताणें म्हणलें, जेन्ना तूं ह्या जमातीक वेताय, म्हाका जाय ताचे मदले एकल्यानूय आयकोंक ना तसलें प्रवचन करूं. कित्याक तूं जाणय, कडेक 200, 300, 400 लोक हांगा आसत जांकां बिलकूल खबर नासली तूं हांगा भितर सरला तेन्ना, की तुज्या तोंडान तुजे प्रश्न येतले म्हूण. हें हांगा जावचे आदीं हांव वर्सां इगर्जेन गेलीं. आमेन. ह्या हाडांक देवाच्या उतराचो संदेश दिवन तांकां सांग. आनी देव म्हणटा, तुमचेर हांव शिरांतोरा घालतलो, तुमचेर मांस वाडो शें कोत्तलें आनी तुमकां काट येशी कोत्तलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातलीं आनी तुमकां गोमोन येतलें. सजमोन
थावे जातोलें हांव सर्वेस्पर म्हूण सर्वेस्पर राजा जाची आज्ञा पाळूंक गरज. म्हाका केले आज्ञे प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. ओ तो कितें तुका सांगता तें कर. वय हांव मूर्ख भाशेन जावपाची घरा भोंवतणी भोंवंक व्हडल्यान एकलींच चलोवंक. हांव मूर्ख भाशेन दिसपाची फकत घरा एकटी भोंवन म्हणून हांव तकली न्हय शेपटी वयर न्हय खाला जायत्या राष्ट्रांक उदार दिता पूण म्हाका रीण घालून केदींच पडोंक ना. जायत्या कित्याचेर म्हजे हात दवरता येस आनी उदर कमी वता. पवित्र आत्मा म्हजेर देंवला. हांव प्रामाणीक शांती आनी आनंद पवित्र आत्मान जो कोण जेजू क्रिस्तान आसा ताका सोजना देव म्हजो मोग कोत्ता. तो म्हजो मोग कोत्ता. वय तशें हांवें केल्लें तर हांव मूर्ख दिसपाचें. पूण तूं जाणय हांव जैती वन जाल्यार म्हाका कशें दिसता ताची पर्वा ना. दोन सुमारा पाटी हांवें हें वाचलां. वय खरेपणी म्हटल्यार तें म्हाका कोणें दिलां. विज्ञानान सिद्ध केलां की तूं स्वताक सांगता तातूंत तूं अदीक सत मानता लोक तुका सांगता ताचे परस. इश्टा ही खरेंच हांसपाची वस्त. तर कितलें वायट जावपाचें जेन्ना तूं म्हणटा हांव कितली मूर्ख म्हज्यान केदींच काय सारकें करिनेजो. हांव फकत इतलें मोटें आसा हांवें कितेंय केल्यार पासून बारीक जावपाक ना. म्हजे लागीं केदींच पयशे आसपाचे ना. दर पावटी म्हाका थोडे पयशे मेळटा देंवचा तो वोडटा. म्हाका दिसता 2012 वर्सा हांव नवो पुस्तक तोंडा वयर बरयतालीं आनी हांव चिंता पुस्तकार फुडल्यान एक व्हडलें तोंडाचें झिपर दावंक. तुका दिसता लोकांक सोजमोतलें म्हूण? कोडयेक हांवें ताका नांव दिल्यार तोंड बंद कर. दुसऱ्याचें आयकोच्या परस तूं स्वताचें अदीक आयकता. देखून तुका सांगोंक म्हाका व्हडपण दिसता त्यो तुजो मोग कोत्ता. पूण जरी तें तुका सजमना तरी तूं म्हणटा वय म्हाका दिसना देव म्हजो मोग कोत्ता. म्हाका दिसना. तुजें बॉल कितें विरुद्ध आसा तुका उजार करचे सुवातेर तूं कित्याक हांव तुका आव्हान कोत्ता. सो खरेंच तुका प्रकाशवणी जायना की देव तुजो मोग कोत्ता म्हूण. तूं फुडल्या 30 दिसां दर दीस 10 पावटी व्हडल्यान म्हूण देव म्हजो मोग कोत्ता. देव म्हजो मोग कोत्ता. तूं अशें आरशान पळोवन म्हूण देव म्हजो मोग कोत्ता. 30 दीस सोंपता म्हटल्यार तुका तें थावें जातलें. आनी पळय हो आमचो प्रश्न. आमी वेतात आनी रावतात आनी कोणें आमकां उतर दिवंक. आमकां जाय आनी आमचो सगळो अभ्यास केलो देवाचें उतर आमकां हाडूंक आनी आमी चिंतात आमी एक कोदेरीर बसलो तें आयकतात देखून तें आमचें चलोंक जाय म्हूण. पूण ते भाशेन तें जायना. बायबल म्हणटा तुमी जोगतात चिंतप आनी अभ्यास त्याच मापान सत जें तूं आयकता देव तुमकां परत बरेपणी दितलो. फाल्यां तुका सोजमोनी मेवतली कित्याक देवाचें उतर आयकल्या उपरांत सोयतान रोखडोच येवन तें उतर चोरूंक सोदता आनी एक वाटेन तो हें कोत्ता तुका आनी कितें दास्ती कोरपाचें न्हय. ताका नाका तुका केदींच वेळ मेलोंक चिंतूंक जें तुवें आदींच आयकलां त्या विशीं. तुमी जायतीं जाणां म्हाका सांगोंक शकिना गेल्या आयताराक इगर्जेन तुमी आयकलां तें. तुमी जायतींच जाणां म्हाका हे पासून सांगोंक शकिनात काल राती हांवें कितें प्रवाचन केलें तें आवडलें पूण तूं नोकय. कुडीक सगळीं न्हय पूण थोडी भोव. अशें कित्याक ताचे विशीं तुवें चिंतूंक ना. नोट्स बरय सीडी घे सो तुका तातूंत खेरीत कितें आसा ती आयक. परवा ना तुवें ती 10 पावटी पासून आयकल्यार म्हणजे हांवें आयकलां लोकांन म्हाका सांगलें हांवें ती शिकोवणीची सीडी 100 पावटी आयकलेली आनी म्हाका सोजमोनी मेवली. हांव एका चेडवा लागीं उलयलीं जाका वर्साची वर्सां खावपाची वायट संवय आसली. ताणें मोडलेलें ताची वडिलां लाचार जालीं ताका आदार दिवंक आनी ते संस्थेन दवरून. ताका बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड पुस्तक मेळ्ळो आनी ताणें म्हटलें जेवला उपरांत ताका वोंकोंक येतालें जेन्ना तें वचोन टॉयलेटान उडो घालून आपल्या हाताचेर बसोन आनी बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड वाचतालें आनी आयज तें मेकलें जालें आनी दुसऱ्यांक आदार दिता. चला तुका गोदयेक वेगळीच दिसतलें तुजेच लागीं तुज्या घरान कोणूच नासतना व्हडल्यान उलोवंक.
तर ती हाडां जिवी जाली. रोमकारांक 4:17. बरें, म्हाका खबर ना, हें म्हाका विचित्र दिसता. म्हणजे भयणी सुमार 40 वर्सां इगोर्जे आसा आनी असलें हांवें केदींच आयकोंक ना. वय देखूनच घडयेक तूं आयज हांगा आसा. तूं तयार जाला कितें नवें घेवंक? रोमकारांक 4:17. तर पवित्र पुस्तक अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला, ताका आमचो बापूय नेमलेलो. देवाचे नदरेन मुखार म्हणटा. आतां हे देवा पोरी उलयलें कशें? खरेंच देव मेल्याक जिवीत दिता आनी नानत्यो वस्तू आस्यो कोत्ता. देव ना त्यो वस्तू आसात तश्यो कोत्ता. आनी आमी आमचे कुमसार ते परी तयार करूंक जाय. खरेपणी कुमसार जावप म्हणजे देवा म्हणटा तेंच म्हणप. ग्रीक भाशेन पळयत जाल्यार ताची सोजमणी दिव म्हणटा तेंच म्हणोंक. हे ग्रांथ अब्राहामाची खबर कोत्तले आनी देवान एक भुरगें बासायलेले अब्राहाम आनी सेराच्या एकवटान. जेन्ना ते चड जाणटे जाल्ले भुरग्याक जल्म दिवंक, ताची पिराय भुरग्याक जल्म हाडपाचे मुखार गेली आनी तो 100 वर्सांचो आसलो. पूण जेन्ना देवाक ताची भासवणी दिली, ताणें ताचें नांव बदल्लें. त्या तेंपार लोकांक नांवां बदल व्हडपण आसलें, आतां किन. आनी देवान ताका अशें नांव दिलें, अब्राहामास वयर ते तो तुका अब्राहाम म्हणूं लागलो, कित्याक अब्राहाम म्हणजे खूब राष्ट्रांचो बापूय. एब्राहाम दोर पावटी ताणें म्हणलो तो म्हणो, तुका भुरगीं जातली. आनी दोर एक पावटी एब्राहाम म्हणटा, अब्राहाम तो म्हणटा, म्हाका भुरगीं जातली. आनी हांव नकलो सारे आपल्या विशीं कितें चिंतालें तें, पूण जाणूय 90 वर्साचे पिरायेर तुजी मनाची अवस्था व्हडली जावपाक ना. आनी हांगा तिका भुरगीं नासली, तूं जाणूय त्या तेंपार तें व्हडलें आसलें. आनी तिचें नांव सेराय, पूण देवान तें सारा म्हूण बदल्लें, जाचो अर्थ कुंवरीण. तिका आपले विशीं एक नवी मनाची अवस्था प्राप्त करूंक जाय हाची देवाचें उतर तिच्या भितर वावरूंक आनी तिका तें फावो जावच्याक. हांव कुंवरीण अब्राहाम म्हणपाचें, म्हाका भुरगीं जातोली आनी हांगा आसा कुंवरीण ताका प्रसूत कोत्तेली. तुजे कुमसार घोत मनान दवर. जे तुज्या काळजान आसा ते तुज्या तोंडांतले भायर सोदतले. जर तुका धास्ती आसा ती भायर सोदतली. जर कोणा विशीं तुका कितें विरोध आसा ते कांय वेळ राव आनी ते भायर सोदतले. तुका कोण आवडना ते भायर सोदतले. 2 सुमनां वो लिपोवन दवरशी, पूण ते भायर सोदतले. तर गरज आमी मागणें करूंक, गरज आमी म्हणोंक आनी उपरांत गरज करूंक. जे परी मारयेन चाकराक सांगलेलें जेन्ना तिका मिलाक जाय आसली, जें कितें तो सांगता तुमकां तें करात. आयज राती हांव तुमकां सांगता, जें कितें तो तुमकां सांगता तें करात. आतां देव गोदयेक तुमकां कांय वस्तू कर म्हूण सांगतलो, जाका अर्थ तूं सजमो ना. आनी हांव नकलो तुका जेजूची इतली वळख जाय, सर तूं ताच्या वांगडा आसा जाल्यार, पूण ताका आवडटा वस्तू आदल बदल करूंक. तो फुडाराक कितें करीत तें सांगूंक जायना. एक वस्तूच्या नादीन सांगूं येता की तो कितें करीत तें सांगोंक जायना. फकत तुवें लोकांक बरो केलो तें पळोवंक जाय. म्हाका दिसना तांणी दोगांनी एकूच भाशेन बरें केलें. तूं जाणूय म्हणजे एक कुड्डो दादलो आसलो. ताका जाय जेजून बरो केल्लो ताका. आनी जेजू सोमनीर तुकलो आनी तातूंत माटीक कलयली. म्हणजे चलात, म्हणजे हें थंय घडलेलें आसा. हांव म्हणटा, एक मिनीट जेजू, तें भलायकी विशीं बरें न्हय. म्हणजे जर तूं अजाप करपाचो आसा तातूंत नितळसाय दवर. चलात, फकत चिंतात तूं कितें म्हणटलें तें. आमी थंय म्हटलां, ताणें माती ताच्या दोळ्यांक लायली आनी उपरांत ताणें म्हटलें, आतां वच आनी त्या उदकाच्या खोंडान धू. आतां हांगा आसा, तुवें कुड्ड्याक खंय वचोंक सांगोना. एक मिनीट जेजू, म्हाका दिसती पडना. कुडयेका केडीच परत थंय तावन पावचो ना. तो फातोर ताणें लोटूंक जाय आसलो. ताणें ते भावा ताचे पावल मारूंक जाय आसलें. म्हाका वेळ आसूंक जाय आसलो ह्यो सगळे सुवातेर वचोंक, कित्याक इतलें सोबीत. आनी थंय म्हणून जेजून म्हणलें, वच आनी त्या उदकाच्या खोंडाक धू. आनी बायबल सोंपेपणी म्हणटा, आनी तो गेलो आनी परत ताका दिसता तसो जावन आयलो.
जेसून म्हणले वच आणि तो गेलो आणि ताका दिसता तसो जावन आयलो. ताणें म्हणलें वच आणि तो गेलो आणि ताका दिसो तसो जावन आयलो. तर जर देवान तुका म्हटला वच आणि तूं तोरूय थंयच आसा, जेरूल तुका कांयच दिसचें ना. हालेलुया. धा कुष्ठरोगी आमकां बरें कर. त्या काळार जेन्ना कुष्ठरोगी बरो जालो तांणी वचोन यादनिकाक दाखोवंक जाय आसलें आनी ते समाजान भितर सरच्या आदीं यादनिकांक तांकां कुरार म्हूण सिद्ध करूंक जाय. तो कायदो हे दादले येवन म्हणटात आमकां कुरार कर. ताणें म्हणलें हांव कोत्तलो, चल वच आनी यादनिकाक दाखय. आमकां अजुनूय हाची सोजमणी मेवल्या. पळय जेसू, हो हात कुष्ठरोग पिडेन साप केलो आनी तुका हात दिसती पडना की वेगवेगळ्यो वस्तू हांगा चलतात म्हूण. पूण बायबल म्हणटा आनी ते गेले आनी ते वेता वेता बरे जाले. वेता वेता तुवें चलत रावंक जाय. तूं म्हणटाय वय म्हज्या जिवितान कांयच जायना, वय तुज्यान पाक केले मोटो चलोवन येजो. दुखेस्त खबर ती ही, ते गेले आनी यादनिकाक आपली कूड दाखयली. ताणें ते साप आसात म्हूण सिद्ध केले. ते सगळे तयार जाले एक नवें जिवीत सुरू करूंक. 10 म्हणल्यार एकूच परत आयलो जेजूक आर्गां दिवंक. हे दुखेस्त न्हय. जेजूक एक संवय आसली लोकांक सांगोंक कितें कर म्हूण, जातून कसलोच अर्थ नासलो. ती फाटून कुशीन काड, बरें म्हज्यान करी नजो. ती म्हज्याकीन व्हडली आसा, म्हज्यान ती कुशीन काडी नजो न्ही सोडून. तो मेल्यार 3 दीस जाले, ताचो वास मारतलो. हांवें ती फाटून कुशीन काडल्यार तो वास मारतलो. तुवें ताका मरोंक कित्याक दिलो? जेजू भावार सोदतालो. तूं म्हणटाय वय म्हाका भावार्थ आसा, बरें चलात तर आतां. कोणाच्यान तो पळोवंक जाता? फकत आमकां भावार्थ आसा म्हटल्यार कांय एक जायना. तुजो भावार्थ म्हाका दाखय. तुज्या तोंडांतल्यान भावार्थ भायर सरलेलो आयकोंक जाता आनी दुबाव आनी अणभवार्थ ती आयकोंक जाता. आतांच देवाक तुजो भावार्थ दाखय, सगळे पासत मागणें करून. कित्याकूय हुस्कें नाका, सगळे पासत मागणें कर. सगळे पासत मागणें कर. मागणें करीत राव, विचारीत राव, दोरार मारीत राव, म्हणीत राव. आनी आयज रात्री निर्णय कर हांगाचे वेच्या आदीं की आतां थान तुज्यान एक खरो निर्णय घेवं येता की तूं तुजें जिवीत देवाक भेटोवन जियेतलें. आनी जें कितें तो तुका कर म्हणटा तूं सोत मानतलें. जर तो तुका कर म्हटल्यार की तुज्यान तें करूं येता म्हूण. आनी जरी तुका कशें तें खबर ना, तुका बिलकूल खबर ना तें तूं कशें कोत्तलें, तूं ते वाटेन सुरू कोत्तलें आनी देवाचेर विस्वास दवरतलें की तो तुका तुज्या वावरान घोटाय दितलो म्हूण. तो गेलो आनी परत दिसता तसो आयलो. जेजू संवय आसली. जेजूक संवय आसली पांगल्यांक उठ म्हणपाची. बायबलींत साबार लोक ताचेशी आयलो जो पांगलो आनी आरेन दवरलो आनी तो फकत तांकां म्हणटा उठ. 1 मिनीट. म्हणजे तो एक मनीस जो उदकाच्या तोल्या सरशिलो 30 आनी 8 वर्सां पडो नासलो. म्हाका ती काणी आवडटा. म्हजे दर एके जमातीन दर एक सुवात हांव देशा भायर वेतोस हांव सांगता. दर एका सुवातेर हांव वेता, हांवें ती सांगोंक जाय. म्हणजे ताका ती आवडटा. परवा ना ती खंयच्याय भास उलयल्यार. जुआंव 5 तो दादलो उदकाच्या तोल्या सरशिलो 30 आनी 8 वर्सां आसलो. तोल्या सरशी कित्याक वर्साक एक पावटी देवदूत येवन तें उदक कुरयतलो आनी जो कोण त्या उदकान पयलो पडटा ताचे अजाप घालतले. कितली बरी सोंसणिकायचें चित्र. ह्या वर्सा हांव तातूंत पयलें पडोंक ना. हांव हांगा 1 वर्स रावतली गोडेक ते फुडल्या वर्साक. आनी जेजू आयलो आनी त्या मनशाक पळयलो. आदींच जाणा जावंक कितलो तोप तो ते परिस्थितीन आसलो तो. बायबल म्हणटा ताणें ताका म्हणलें कितलो तोम जालो तूं आसाय. आनी तो दादलो थोटाकून थंय म्हणटा ताणें 30 आनी 8 वर्सां म्हणटोच तो थोटाकलो. वय ते जेरूल लांब काळ. तर म्हज्यान तुका म्हणूं येता तूं त्या गुंडोलान कितलो तेंप आसाय. तुजी पिराय कितली वर्सां जाली तूं देवा सांगाता चलताय आनी तूं दाखोवंक तुजे कडेन कितें आसा आनी कितल्या लोकांक तुवें आदार दिला आनी 2 दिसा कोणाचें जिवीत सुदारूंक तूं कितें कोत्ता.
बरें हांव नकलो हांव फकत रावता पळोवन देवाक हांवें कितें केलें जाय पळय तें. हांव नकलो म्हजें देणें कितें पळय तें हांव नकलो म्हजें कितें पूण हांव जाणा म्हज्यान उलो येता देखून हांव कोत्तां. आमेन. फकत पोले तुज्यान बरे तरेन कितें करूंक जाता पळय तें. हालेलुया. कितलो काळ जालो तूं आसाय? 30 आनी 8 वर्सां. ताणें म्हटलें गुरुजी म्हाका हें आवडटा. गुरुजी कोणूच ना म्हाका ह्या तोल्यान घालतलो. पयली चूक. हांव रावता कोण येतलो आनी म्हजे सवय कितें कोत्तलो म्हूण. म्हाका नाका वय तूं म्हणटा आतां मातशें राव जॉयस म्हणजे तो दादलो पांगलो आसलो. म्हाका तुका सांगो 30 आनी 8 वर्सां म्हज्या हालूंक जातालें. म्हज्यान त्या तोळ्याच्या देगेर पावतलें की जेन्ना जेजू फुडल्या वर्सा परत येतलो म्हजी मनाची अवस्था अशी जाताली. अशी हें आसा तें हांव हांगा आनीक 1 वर्स परत रावचें ना. हांव भितर पडटलें आनी जर तूं म्हाका बरें करिना हांव थंयच मरतलें. चलात. गुरुजी कोणूच म्हाका ते तोल्यान लोटलोलो आनी दर पावटी तोच बीत कोता कोण पूण म्हजे आदी पावता. आनी जेजून म्हणूंक ना ओ चुचुरे तुजे. ओ चुचुरे म्हज्यान हें सोत मानी नेजो. 30 आनी 8 वर्सां आनी कोणूच तुका आदार दिना. सगळीं तुज्या पयली धांवतात. ओ म्हज्या देवा. जेजून ताका पयलो आनी व्हड उद्गार आसा तो म्हणटा तातूंत म्हणजे म्हाका त्या दीस ताणें व्हडल्यान म्हणलें आनी ताणें म्हाका मनशाक हे परिस्थितीन म्हटलें उठ. उठ. आनी हांव नकलो घडये देवान तुका 200 मील हाडला आनी हॉटेल आनी जेवणाक तुवें $400 खर्च केलो फकत म्हाका तुका फकत हें सांगोंक उठ. आनी जेजून कितें म्हटलें तें म्हाका आवडटा. ताणें म्हणलें आनी तुजी खाट उखल आनी ती घेवन वच. हेंय म्हाका आवडटा. सब कोर हांगा इतलो त्योमतून आसलो. तुमी कांय जाणां घडयेक उठल्यान आसतलीं पूण तुका देवान सांगलां ते भाशेन तुवें करूंक ना. घडीक तुका परत वचोन कांय मनशां थंय कितें सारकें करूंक जाय पूण देवान तें तुका कर म्हूण सांगलेलो भाग करिना. तूं तुजो फातर कुशीन काडिना. तूं पुनर्जीवनपणाक रावता. चलात. पूण तूं तुजी भुमिका करिना. आलसाय करप एक असो चोर आनी इतलो फटकिरो कित्याक आमी चिंता बरें हांव तें कोत्तेली. वय तर तूं केन्ना कोत्तेली. केन्ना वय वेगी. बरें हांव नकलो सारको वेल मेलतोस. देवान तुका राव म्हूण सांगलें जाल्यार वेल सारको आसा. आतां सारको आसा. आमी चतूर रावूंक जाय. आमची भुमिका करूंक जाय. त्यो तुका कांय वस्तू करूंक लायतलो जाका अर्थ ना. कांय वस्तू ज्यो तूं चिंताय चलचो ना म्हूण पूण तूं फकत तें करशी जें तें करूंक सांगता. तुज्या जिवितांत सोत मानी नेजो तसली ओचोऱ्या देली. वय देव खरेंच विस्वाशी आनी तो आपली भुमिका कोत्तलो. आमी फकत आमची भुमिका करूंक जाय आनी उपरांत आमची ओचोऱ्यां जातलीं. उगडास तर जेजून लॅझरसाक परत जिवो केलो पूण ताणें लोकांक सांगलें फातर कुशीन काड. ताणें आपली भुमिका केली. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.